बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ बापा, तुझो आदार आणि कृपा आमकां दी. तुज्या आवयच्या जिविताचेर नियाळ करूंक, तुजे आपोवणे तिच्या जिवितानाचेर नियाळ करूंक आनी देवाच्या उतराचेर नियाळून कशे भाशेन तुवें तिका व्हड एक कार्य दिलां हें समजूंक आमकां कृपा दी. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूच जेजू. भाग्यवंती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूच जेजू. भाग्यवंती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सापूच जेजू. भाग्यवंती मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, आयज या शिकवणेच्या दुसऱ्या भागांत आमी आसा आनी आयज मोगाच्या बाबडीनो आमी नियाळ करतले हांव कशे भाशेन सुटकेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा इस्रायल पोरजा भायर सरोन वेता, इजिप्टांतली पातकाच्या देसांतली भायर सरोन वेता आनी वाटेर वेता आसतना ते पास्कांची परब संभ्रमतात आनी मागीर देव तांकां हुकूम घालता, देव तांकां हुकूम घालता कशे भाशेन हें पयण ताणें चलोवचें. आनी हातूंतल्यान आमकां आंकवार मरे विशीं एक भोव म्हत्वाची शिकवण आमकां मेळटा. दर एक कातोलिकाक मोगाच्या बाबडीनो आंकवार मारिया भोव म्हत्वाची ताच्या जिवितांत, ताच्या आत्मीक जिवितांत. आनी आयज आमी आदल्या कोरान आनी नव्या कोराचो संबंदाचेर आमी जेन्ना नियाळ करतले आनी ताचे वरवीं आंकवार मारयेचें एक कार्य आमकां जेन्ना समजता तेन्ना उदीक आमी तिचो मोग करतले उदीक तिका तिची विनोदी आमी मागतले. आनी सुटकेचें पुस्तक, सुटकेचें जें हांव उलयतालो पयलीं, सुटकेन कितें घडलें काय, इस्रायल पोरजा भायर सरोन बासायलेल्या देसांत वेता. इस्रायल पोरजा वेता आसतना देव तांकां पास्काची परब संभ्रमूंक तांकां हुकूम घालता. आनी आतां आमकां जेजू आयलो नवो मोइसेस कसो, आनी जेजू आयलो एक नवो मोइसेस कसो आमकां कितें सांगूंक की एक नवी पास्कांची परब आहा, एक नवी बेटवणी आहा आनी एक नवो बासायलेलो देश आहा म्हणजे स्वर्ग. आनी जेजू म्हणटा आतां एक हांव नवो देव मंदीर, इज अ न्यू टेम्पल, इज अ न्यू मोझस. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी आदल्या कोराच्या मोइसेसान आनी जेजूचेर आमी नदर मारुया. हें हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक आमी जेजूक नवो मोइसेस म्हणटा. पळयत जाल्यार आदल्या कोरांतलो मोइसेस इजिप्टकार न्हय आसलो, पूण तो थोडी वर्सां वाडलो इजिप्टाच्या देसांत. तेच भाशेन जेजू इजिप्टकार न्हय आसलो, पूण थोडी वर्सां तो वाडलो इजिप्टाच्या देसांत. जेन्ना आदल्या कोराचो मोइसेस जल्मलो, जायत्या बाळकांक जिवेशी मारले, दादल्या लिंगाच्या बाळकांक. त्याच भाशेन जेन्ना जेजू जल्माक आयलो नवो मोइसेस, दादल्या लिंगाच्या जायत्या बाळकांक जिवेशी मारले. जेन्ना आदल्या कोराचो मोइसेस जेन्ना तो उदकाशी पावलो आनी तांबड्या दर्यान भितर सरलो, उदक दोशी जालें आनी तांकां वाट तयार जाली वचूंक पोलथोडी. जेन्ना नवो मोइसेस जेजू जॉर्दान नदयेच्या उदकान भितर सरलो तेन्ना स्वर्ग उक्तो जालो आनी नव्या बासायलेल्या देसांत वचूंक आमकां वाट उक्ती जाली. आनी आदल्या कोराचो मोइसेस आमी जाणा 40 दीस आनी 40 राती वयर तो अरण्यात गेलो आनी ताणें उपास मागणें केलें दोंगरार. जेजू 40 दीस आनी 40 राती उपास केलें, मागणें केलें.
आनी जे आदल्या कोरांचो मोइसेस जेन्ना देंवन आयलो तेन्ना तो देंवन आयलो ताणें 12 कुळयेच्या फुडाऱ्यांक नेमले आनी ताजे उपरांत ताणें 70 आनीक अधिकाऱ्यांक नेमले. त्याच भाशेन जेजू जेन्ना दोंगरावेलो देंवलो ताणें 12 पोसले नेमले आनी उपरांत 70 हेर फुडाऱ्यांक जेजून नेमले. आनी आमी जाणात जेन्ना मोइसेस दोंगरावेलो देंवलो ताचे मुखामळ पुरजोडीत आसलीं. त्याच भाशेन जेन्ना जेजू ताबोर दोंगरार आसलो ताचे शिसांनी पळयलें ताचे मुखामळ पुरजोडीत आसलें. आनी मोइसेसाचें मिलाग्र जावन आसलें. ताणें हुकूम घातलें तेन्ना उदक दर्याचें उदक तांबडें जालें म्हणजे रोगोत जालें. आनी आमी जाणा जेजूची पयली मिलाग्र जावन आसा काना लग्नाच्या सुमयार ताणें उदक बदलून दाकां सोरो केलो आनी निमाणी ताची मिलाग्र म्हळ्यार ताणें हो दाकां सोरो बदलून आपलें रोगोत केलें. तर जायतीं आमी पळोवंक शकता जेजू मदीं आनी मोइसेसा मदीं. जशें मोइसेसान मागलें आनी सुर्गींच्या बापान इस्रायल पोरचेक जेवण दिलें, मान्ना दिलो, जायत्या जाणांक ताणें उंडो दिलो. त्याच भाशेन जेजून 5 उंडे घेतले, मोडून 5000 उदीक लोकांक जेवण दिलें. आनी अशें मोगाच्या बाबडीनो आमी जेन्ना नदर मारता हाजेर नदर मारता तेन्ना हे सुटकेचें पयण जें ते भायर सरोन गेले, सुटकेचें पयण चलता आसतना तेन्ना देवान म्हणलें एक तांकां सांगलें एक आर्क पेट करात, आर्क पेट करात आनी आर्क पेटान कशें करचें हांव सांगतलो आनी हें कितें तातूंत घालचें हें हांव सांगतलो. आनी हे आर्क पेट केल्या उपरांत आर्क पेटा फाटल्यान हे सुटकेचें पूर्ण पयण तांणी ते चल्ले, ही वाट लांब वाट ते चल्ले. तशें जाल्यार आदल्या कोरान जर आर्क पेट आसली तर नव्या कोराची आर्क पेट खंय आसा काय, खंयसर आमकां ही आर्क पेट मेळटा. तर हें समजूंक आमी आदल्या कोरान भितर सरुया. तर मोगाच्या बाबडीनो इस्रायल पोरजा जेन्ना सुटकेचें पयण चलता आसतना तांचे लागीं एक तोंबू आसलो, ताबेर्नाकल आसलो. आनी ह्या ताबेर्नाकलान कितें आसलें काय, ताबेर्नाकलान मोगाच्या बाबडीनो आर्क पेट आसली, ताबेर्नाकलान दिव्य स्थान आसलें, ताबेर्नाकलान मेज आसलें जंयसर उंडो दवरताले देवाच्या हाजीरपणाचें, देवाच्या आसण्याचें उंडो दवरताले, द ब्रेड ऑफ द फेस ऑर द ब्रेड ऑफ द प्रेझन्स. आनी मोगाच्या बाबडीनो ह्या ताबेर्नाकलाक 3 भाग आसले. दे वर 3 स्पेसीस. फर्स्ट वॉज द आउटर कोर्ट, भायलो जागो, मागीर पवित्र जागो, द होली प्लेस, आनी भितर मोगाच्या बाबडीनो आसलो जागो ताका म्हणटाले द मोस्ट होली प्लेस, पवित्र, भोव पवित्र जागो. आनी हांगासर भितर दवरताले आर्क पेट. आनी मोगाच्या बाबडीनो ह्या आर्क पेटान कितें आसलें काय, 3 वस्तू आसल्यो. आर्क पेटान मान्ना आसलो जो तांकां मेळ्ळलो त्या ओरोण्यांत. आनी त्या आर्क पेटान आनी कितें आसलें, आरोन जो मुखेल यादनीक आसलो ताजें रोथ आसलें. आनी तिसरे सुवातेर जे मानामेंताचे जे फातरार जे मानामेंत बरयल्ले ते फातर, द टॅबलेट्स of the commandments was inside the ark of the covenant. आनी मोगाच्या बाबडीनो हाचेर आमी जेन्ना नियाळ करता उडास दवर जेजू जावन आसा नवो मान्ना, द ब्रेड ऑफ लायफ, जिविताचो उडो. जेजू जावन आसा नवो मुखेल यादनीक जो रोथ आनी आरोनाचें रोथ तें सुकलेलें आसलें. आरोनाचें रोथ ते एक सादें रोथ कशें आसलें, इट वॉज अ ऑर्डिनरी रॉड. बट वन्स देर वॉज अ प्रॉब्लम, एक प्रश्न आसलो. मुखेल यादनिकाचे अधिकार मानून घेवंक बाकीचे यादनीक ते बेजार जाले. दे गॉट अपसेट एंड दे सेड वाय शूड, कित्याक म्हूण आरोन जावंक मुखेल यादनीक, आमी कित्याक जावंक शकनात. तेन्ना मोइसेसान म्हणलें सगळे यादनिकांचे रोथ हाड आनी देवाच्या आर्क पेटा मुखार दवर, कीप इट इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. आनी कोणाची रोथ फुलतलें तातूंतल्यान कळटलें आमकां कोण मुखेल यादनीक. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी जाणात आमचो मुखेल यादनीक जेजू, ताचेर दुसरे यादनीक तिडले, ते बेजार जाले, ताका जिवेशी मारलो.
पूण ताचें रोत फुल्लें. ही वॉज द रेझरेक्टेड हाय प्रिस्ट. ही इज द हाय प्रिस्ट. तो जावन आसा मुखेल यादनीक जो मेलोलो पूण परत जिवून जालो. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबडीनो आमी जाणात जेजू जावन आसा देवाचें उतर. द कमांडमेंट्स. ही इज द वे. ही इज द न्यू कमांडमेंट हिमसेल्फ. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो हे तिनूय वस्तू आर्क पेटान भितर आसले. आनी आमी जाणात जेजू आंकवार मरेचे उदरीन आसलो 9 म्हयने तिचे उदरीन आसलो. आनी आमी ताका लागून द फादर्स ऑफ द चर्च जे आदले वडील इगोर्स मातेचे म्हणटाले मेरी इज द आर्क ऑफ द न्यू कव्हनंट. आंकवार मारिया जावन आसा आर्क पेट नव्या कराराची. आनी मोगाच्या बाबडीनो हे आमी बेश्टे म्हणटाव काय देवाच्या उतरा वरवीं म्हणटाव. आनी हें समजूंक आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आतां पळय सुटकेच्या पुस्तकान 25व्या वेसोरान 8 तावन 22वी वडींत आमकां कशें हे तोंबू करचो, कितें थंयसर दवरचें, कशें तें बांदचें, देव तांकां सारकें बारीकसाणेन सांगता कितें करचें आनी कितें करचें न्हू. आनी देव म्हणटा 8वे वडींत तुमी एक आर्क पेट करचें जाचे वरवीं हांव तुमच्या सांगाता बिराड करतलो. आनी आमी जाणात मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना जेजू जल्माक येवचो आसलो बाकीत केल्लें इसायास प्रवाद्यान की इमानुएल म्हणजे देव आमचे सवे येतलो, आमच्या बरोबर बिराड करतलो. तर हातूंतल्यान आमकां समजता की आर्क पेट भोव म्हत्वाचें. आनी आर्क पेटान कितें कशें म्हूण बांदूंक देवान सांगलें काय. पयले स्वातेर देवान म्हणलें हें चालत्या लाकडाचें बांदचें न्हय, आकास्य वूड म्हणल्यार असल्या लाकडा वरवीं तें बांदचें. आतां जुदेवा मदें कितें समजणी आसली, आकास्य लाकूड हें लाकूड असलें लाकूड हें पवित्र आनी दुसरें हें पिड्यार जायना, कुसोना, इनकरप्टेबल, होली एंड इनकरप्टेबल. आनी आमी जाणात मोगाच्या बाबडीनो आंकवार मारिया जावन आसा पवित्र आनी त्याच भाशेन तिची कूड ह्या संवसारांत कुसोंक ना. तिका कुडी आत्म्या सयत देवान स्वर्गार व्हेली. शी इज होली एंड इनकरप्टेबल. आनी मोगाच्या बाबडीनो उपरांत देवान म्हळें पूर्ण भितरल्यान तशें भायल्यान सारकें निर्मळ प्युअर गोल्ड, निर्मळ यूज प्युअर गोल्ड, भांगार, निर्मळ भांगार वापरचें. आनी मोगाच्या बाबडीनो ह्या भांगार हाचे वरवीं आमकां कळटा आंकवार मारिया निर्मळ आसा. ती शी इज प्युअर गोल्ड मीन्स फुल ऑफ ग्रेस, खोत नाशिल्ली, इमॅक्युलेटली कन्सिव्ड. आनी हें जेन्ना आमी समजत आमकां उदीक कळटा कित्याक लागून तिका नव्या कराराची आर्क पेट म्हणटात म्हणून. आनी उपरांत देवान कितें म्हणलें, देवान म्हणलें ह्या आर्क पेट उबारून व्हरोंक दे शूड बी पोल्स. हे कोणें हात लावचे न्हय, नोबडी शूड टच इट, फकत यादनिकांनी उबारून दवरूंक जाता. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी जाणात जायते जाण आयज आंकवार मारयेचेर राड उलयतात, पूण जेन्ना आमी आर्क पेटाक उबारून वयर मान दिता तेन्ना आमकां देव वाट दाखयता. आनी फुडें कितें देवान म्हणलें काय, देवान म्हणलें दोन केरुबीम करचे आनी ह्या आर्क पेटा वयर तांकां दवरचे. आतां ह्याच देवान म्हणलेलें आमी इमाज करच्यो न्हय, मुर्त्यो करच्यो न्हय. आतां तोच देव म्हणटा भोव पवित्र जाग्यार दवरतल्या ह्या आर्क पेटा वयर 2 आंच बोडव्यांक तयार करचे, एकामेकाचे तोंडां पळोवंक तांकां दवरचें. तांचे मदेकोत एक काकलुतीची बसका, मर्सी सीट थंयसर आसचें. थंयसर तावन हांव तुमकां भेटतलो, थंयसर तावन हांव तुमचे लागीं उलयतलो, थंयसर तावन हांव म्हजे करार दितलो. मोगाच्या बाबडीनो ही काकलुतीची बसका, द मर्सी सीट इज द ब्लेसड मदर जावन आसा आमची आवय. आनी ही काकलुतीचे बसकेत हांव देव म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयतलो. फ्रॉम देर आय विल टॉक टू यू.
फ्रॉम देर आय विल मीट यू. थंयसर हांव तुजे लागीं उलयतलो, थंयसर हांव तुमचे लागीं भासाभास करतलो, थंयसर हांव म्हजे मानामेंत आनी कायदे हांव दितलो, थंयसर हांव म्हजे कोरार स्थापतलो. आनी मोगाच्या बाबडीनो उगडास तर ह्या उदोरे आमी जाणाव, ह्या कुसव्यांत आमी जाणाव देव मनशाक भेट्टा. God said, I will meet you there on the mercy seat. ह्या काकलुच्या बसक्यांत हांव तुमकां भेट्टलो. थंय आमी जाणाव आंकुवार मरेचे उदरीन, इन द वूम्ब ऑफ द ब्लेसड मदर गॉड मेट मॅन. आनी देव सोबद मनीस जालो आनी आमचे थंय उलोवंक तो आयलो. आनी आमी जाणात मोगाच्या बाबडीनो सगळे ह्या नव्या कोराराच्या आर्क पेटींतावन आमची सोडवण थंयसर सुरू जालें. आनी आमी जर पळयत जाल्यार क्रिस्तांव धर्माचो इतिहास आमी पळयत जाल्यार आयज आमकां जायते जोमे दिसतात, मेनी ग्रुप्स, मेनी डिनॉमिनेशन्स. पूण आमी जर थोडे 500 वर्सां फाटीं गेल्यार फकत 2 or 3 जोमे, लायक द ऑर्थोडॉक्स and a few others and mainly the Catholic Church. आनी मोगाच्या बाबडीनो 2000 वर्सां आमी जर फाटीं गेले जाल्यार आमकां कितें दिसतलें? आमकां फकत 12 अपोस्तल आनी आंकुवार मारिया. आनीकूय थोडे वर्सां आमी फाटीं गेले जाल्यार आमकां कितें दिसता? फकत एक उस्तुरी जाचे लागीं देवदूत गाब्रिएल, आंजबडवो गाब्रिएल येवन तिका संदेश दिता आनी म्हणटा, तूं गर्भेस जातली आनी तूं जातली देवाची आवय. तर मोगाच्या बाबडीनो ह्या उस्तुरेंतावन सगळें सुरवात जालें. पूर्ण क्रिस्तांव धर्म ह्या उस्तुरेच्या गोंयकेचेर आदारलेले आहा. इट इज हँगींग ऑन द टेस्टिमनी ऑफ दिस वुमन, आ ब्लेसड मदर. आनी मोगाच्या बाबडीनो ह्या कुसव्यांतावन मानामेंत सुरू जालें. ह्या कुसव्यांतावन नवी मान्ना आमकां मेळ्ळें. ह्या कुसव्यांतावन नव्या पास्कांची समरुमडी आमकां मेळ्ळी. ह्या कुसव्यांतावन आमकां नवे आसण्याचे देवाच्या हाजीरपणाचो उंडो आमकां मेळ्ळो. आनी ह्या कुसव्यांतावन नवी सुटका सुरू जाली. आनी हाकाच लागून मोगाच्या बाबडीनो आमी जाणात की आमी आंकुवार मारयेक नव्या कोर्राची आर्क पेट म्हणटा. आनी फुडें आमी पळोवया कितें चलता. जेन्ना ते पयण करता आसतना, सुटकेचे पयण करता आसतना कशें ते चलताले. याज्ञीक हे आर्क पेट उबारून फुडें चलताले. आनी जेन्ना हे आर्क पेट थांबतालें, पोरजां थांबतालीं. देवाचें आसणें जेन्ना आर्क पेटा वयरचें थांबतालें तेन्ना ते थांबताले. आनी तेच भाशेन तें फुडें वेतालें तेन्ना ताचे फाटाफाट पोरजां वेतालीं. तर हातूंतल्यान कितें आमकां कळटा? नव्या कोर्राची आर्क पेट जावन आसा आंकुवार मारिया. आयज जेन्ना आंकुवार मारिया इगोर्ज एक वाट दाखयता, कातोलिक इगोर्ज एक वाट दाखयता, आमचें कार्य कितें? आमचें कार्य फकत ती जेन्ना वेता आमी तिचो पाटलाव करचो. ती फुडें वेता तेन्ना आमी फुडें वचचें, ती थांबता तेन्ना आमी थांबचें. आनी मोगाच्या बाबडीनो ते नोकलो आसले वाट त्या अरोण्यांत, त्या जंगलांत, दे डू नॉट नो द वे द विल्डरनस. आर्क पेट तांकां वाट तयार करताली. आनी आर्क पेटा फाटल्यान ते वेताले. पोरजे गरज नासले अरोण्याचेर नदर मारूंक, पोरजे गरज नासले हे वाटेन ते वाटेन नदर मारूंक. पोरजेक फकत गरज आसली आर्क पेटीचेर नदर मारूंक. आनी आर्क पेटीचेर नदर मारल्या उपरांत तांचें फकत एकूच कार्य म्हळ्यार चलोन वचपाचें. आनी तर अशें जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आमचें कार्य आंकुवार मारयेचेर नदर मारून चलपाचें. ह्या संवसाराच्या अरोण्याचेर नदर मारी नाकाय, ह्या संवसाराच्या बुलोवणेचेर नदर मारी नाकाय, ह्या संवसाराच्या दुखी गोश्टीचेर नदर मारी नाकाय. आंकुवार मारयेचेर आनी देवाच्या आसण्याचेर तुजें नदर दवर आनी तूं चलत राव आनी देव तुका वाट तयार करतलो. तर मोगाच्या बाबडीनो आनी आमी फुडें कितें पळयता, आमी जाणात की जेन्ना आदल्या कोरारान सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान आमकां ही घडणी मेळटा की आर्क पेट इलाय म्हणलेल्या एका याज्ञिकाच्या हाताखाल आसली. हो सांबाळटालो आनी हो सांबाळल्या उपरांत ताचे पूत पूण सारके वायट मनीस आसले. ते देवाचे उतर आयकोन आसले. आनी एका झुजांत देव तांकां ना म्हणटालो तेन्ना
ताणी आर्क पेट ते घेऊन गेले आणि आर्क पेट दुस्मान आणि फिलिस्तियाकारांनी ताणी गिरासली घेतली आणि आपल्या गांवांत दवरली, आपल्या कुड्ड्या देवाच्या मंदिरांत दवरली. तेन्ना कितें घडोंक लागलें? तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो तांच्या गांवांत जायते पेस्पिडा येवंक लागले, पॅन्डेमीक येवंक लागले. ते भियेले आणि ताणी ही आर्क पेट परत धाडली. इस्रायल पोरजा मोगाच्या बाबडीनो ही आर्क पेट घेवंक भियेताली, पूण ताणी ती घेतली आणि घेतल्या उपरांत ती एका मनशाच्या घरांत 20 वर्सां उरली. 20 वर्सां उरल्या उपरांत मोगाच्या बाबडीनो दावीद जेन्ना राजा जालो, दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकान 6व्या सुरान आमकां ही घडणी मेळटा. दावीद जेन्ना राजा जालो तो आनी ताचे बरोबर थोडे मनीस गेले आनी बाल जुदा हांगा तावन हे आर्क पेट हाडूंक. आनी हो गांव जावन आसा मोगाच्या बाबडीनो जुद्याच्या प्रांतांत आनी हे खोडपी दोंगरार आसलो गांव हो. आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या वेसोरान 30 आनी 9 बोळींत आमकां सांगता त्या दिसांनी आंकवार मारिया भायर सरली आनी जुदेयाच्या एका दोंगराच्या प्रांतांत ती गेली. आमकां दिसता काय कनेक्शन? आनी मोगाच्या बाबडीनो दावीद गेलो ही आर्क पेट हाडूंक, पूण कोणे तरी फावो ना ते परी हे आर्क पेटीक हात लायलो उजा नांवाच्या मनशान आनी तो सोंपलो. आनी हे पळोवन दावीद भियेलो आनी दाविदान कितें म्हणलें? दाविदान म्हणलें दावीद भियेलो आनी ताणें म्हणलें म्हजो सुमयाची आर्क पेट कसो म्हूण म्हज्या हातान येवंक शकता? हाऊ कॅन द आर्क ऑफ द लॉर्ड कम इन टू माय केअर? हाऊ कॅन गॉड कम इन टू माय केअर? आनी आमी जाणात जेन्ना एलिझाबेथीक आंकवार मारिया भेटली, एलिझाबेथीन कितें उद्गारलें? कशें म्हूण म्हाका भाग जालें की म्हज्या देवाची आवय म्हाका भेट दिवंक आयली. Why has this happened to me that the mother of my Lord comes to me? आनी मोगाच्या बाबडीनो हातून आमी कितें म्हणटा पळय. आनी मागीर कितें आमी पळयता हांगासर दावीद मागीर जेन्ना आर्क पेट हाडटाले, दावीद राजा ह्या आर्क पेटी मुखार उडयो मारतालो, नाचतालो, गायतालो. आनी आमी पळयता जेन्ना आंकवार मारीचो ताळो आयकलो, एलिझाबेथच्या कुस्व्यान आसलेलो बाळूक जुआंव बातीस ताणें कुशालकायेन ह्या 9व्या कोर्राच्या आर्क पेटी मुखार उडी मारली. ही लिप्ड अँड देन त्या थंयसर आमकां मेळटा की ही आर्क पेट आदल्या कोरारान ओबेद एदोम म्हणलेल्या मनशाच्या घरांत 3 म्हयने उरली. त्याच भाशेन आमकां हें मेळटा लुकाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या वेसोरान 50 आनी 6 बोळींत आंकवार मारिया एलिझाबेथीगेर 3 म्हयने रावली. मोगाच्या बाबडीनो हें आमकां कितें दिसता? हें अशेंच बेश्टें बरयलां काय? हॅज इट हॅपन बाय कोइन्सिडन्स? हें बेश्टें अशें घडलां काय? हें पवित्र आत्म्यान बरयलां. पवित्र आत्म्यान आमकां शिकोवन दिवंक बरयलां. आनी मोगाच्या बाबडीनो आनी एक वस्त आहा. लोकगणतीच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा 4व्या वेसोरान 5व्या आनी 6व्या वळींत अशें मेळटा की जे द कर्टन हे आर्क पेट दांपूंक जे चादर असलें तें निळ्या रंगाचें असलें. आनी आमी जाणात मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना जेन्ना आंकवार मारिया दिश्टी पडटा जायत्या गांवांनी जायत्या देसांनी इन ऑल हर पॅरिशन्स शी इज ऑलवेज वेअरिंग अ ब्लू मॅन्टल. आनी मोगाच्या बाबडीनो फुडें आमी कितें जाणां? आमी जाणां राजाच्या पयल्या पुस्तकान 8व्या वेसोरान 4 ते 11 वेळेपर्यंत आमकां अशें मेळटा की जेन्ना दाविदाच्या पुतान सालमावान जेन्ना देव मंदीर बांदलें, देव मंदीर इतलें सोबीत सुंदर देव मंदीर, पूण देवाचें आसणें नासलें थंयसर. पूण याज्ञिकाक ताणें हुकूम घालो आनी सगळे पोरजा जेन्ना एकठांय जाली ताणें आर्क पेट हाडली ह्या बांदलेल्या देव मंदिरान. आनी जेन्ना ताणें आर्क पेट भितर भोव पवित्र जाग्यार व्हेली तेन्ना देवाची मोहिमा ह्या देव मंदिराचेर देंवली. इतली खोड मोहिमा देंवली की ते जे याज्ञिक आसले ते पासून भितर रावंक शकनासले.
तर मोगाच्या बाबडीनो जे घोडयेक आर्क पेट देवाच्या या देव मंदिरान भितर सरली त्याच घोडयेक मोगाच्या बाबडीनो देवाची मोहिमा थंयसर आसली. आनी जर तुका तुज्या जिवितांत देवाची आसणे जाय, तुज्या घरांत आसणे जाय, तुज्या घरबियांत आसणे जाय जाल्यार नव्या कोराची आर्क पेट तुज्या घरांत मोगान हाड आनी देवाची आसणे थंयसर देंवतलें. आनी मोगाच्या बाबडीनो आनी आमकां कितें मेळटा काय, आमी जाणात की हें देव मंदीर मोडलें जेन्ना बाबिलोनकार आयले आनी ताणें देव मंदीर मोडून उडयलें. आनी मंदीर मोडून उडोवचे आदीं तेन्ना प्रवादी आसलो जेरमियस. आनी जेरमियसान कितें केलें काय, देवान दिलेल्या हुकुमा प्रमाणे जेरमियसान ही आर्क पेट घेतली आनी नेबो दोंगरार म्हणजे जे दोंगरार थावन जे दोंगरार मोइजेस सोंपलोलो, जे दोंगरार थावन एलायस प्रवादी वयर स्वर्गार गेल्लो, त्या दोंगरार घेवन तो गेलो आनी ताका एक धोल मेळ्ळ्या उपरांत त्या धोलींत ताणें ती दवरली आनी मागीर तें धांपलें ते धोलींत. आनी फाटल्यान जो लोक येतालो तांणी ती वाट काडूंक कितें तरी खुणा करूंक सोडलें. पूण जेरमियस प्रवादी तिडलो आनी म्हणलें, हें आतां मेळचें ना, हें आतां तुमी वाट माग करून दवरी नाकात. कित्याक केन्ना कळटलें देवाची मोहिमा येतली, केन्ना जेन्ना मेसियस येतलो. आनी जेरमियस प्रवाद्यान म्हणलें, माकेबाच्या दुसऱ्या पुस्तकान दुसऱ्या वेस्वरान आमकां मेळटा मोगाच्या बाबडीनो, आमकां अशें मेळटा की थंयसर जेरमियस प्रवादी ह्या मनशाक सांगता, जेन्ना मेसियस येतलो देवाची मोहिमा आर्क पेटा वयर दिसतली आनी तेन्ना आमकां कळटलें आर्क पेट खंय आसा. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी जर पळयलें जाल्यार कितें आमकां मेळटा की आंकवार मारयेक देवदूतान कितें म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, देवाची मोहिमा तुजेर सावळी घालतली आनी तुज्या कुसव्यान जल्मतलो मेसियस, देवाचो पूत. तर मोगाच्या बाबडीनो आमी हें समजुचें की जेन्ना देव येतलो, मेसियस येतलो, आर्क पेट आमकां खंय आसा ती कळटली. आनी आमी जाणात ही संवसारीक आर्क पेट, आदल्या कोराची आर्क पेट नेबो दोंगरार जेरमियस प्रवाद्यान लिपायली उपरांत केदींच ती मेळोंक ना. कोणीय तुका सांगत हांगासर आसा थंयसर आहा, पूण ती मोगाच्या बाबडीनो केदींच मेळोंक ना. आनी उगडास दवर ही आर्क पेट मोगाच्या बाबडीनो खंयसर आमकां कळूंक परत आमी देवाच्या उतराचेर आमी दोदोर मारुया. तर आमी पळयता की आंकवार मारयेक आमी जाणात स्वर्गार व्हेली, आंकवार मारयेक स्वर्गार व्हेली, कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी मोगाच्या बाबडीनो जेरमियस प्रवाद्याच्या भाकिता प्रमाणे आंज देवाची मोहिमा सावळी घालतली आनी त्याच भाशेन मेसियस येतलो त्या वेळार आर्क पेट खंय आहा ती कळटली. आनी आमी जर प्रकाशनीच्या पुस्तकान आमी गेले जाल्यार प्रकाशनीच्या पुस्तकान आमकां कितें दिसता, 11व्या वेसरान 19वे वळींत देव दर्शन दाखयता जुवांव दोरदूताक आनी तो म्हणटा ताणें स्वर्गार स्वर्गुक्त जालो म्हणटा. आनी स्वर्गुक्त जाला तेन्ना देव मंदीर म्हाका दिश्टी पडलें, नवें देव मंदीर म्हाका दिश्टी पडलें. आनी देव मंदीर उक्तें जालें तेन्ना म्हाका एक खुणा दिश्टी पडली, स्वर्गार व्हडली खुणा, एक वस्तोरी म्हणटा जी सुर्यान न्हेसलेली आनी चोंद्रीम तिच्या पांया सरशी आसलो, तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आनी ह्यो स्टोरी कोण काय, ह्यो स्टोरी जी आवय जी जल्मा काडटा आपल्या दादल्या लिंगाच्या पुताक, देवाचे शेळयेक ती जल्मा काडटा आनी ही आवय जावन आसा आंकवार मारिया. आनी मोगाच्या बाबडीनो आनी आंकवार मारिया आतां नवी कोराची आर्क पेट आतां स्वर्गार आसा. आनी इतलेंच न्हय आमी पळयत जाल्यार थंयसर आमकां ड्युअल सिंबल आमकां थंयसर दिसता. देंवचार सोयतान आमकां दिश्टी पडटा कसो,
आमकां द बीस्ट अँड द सर्पंट आनी स्वरूप आनी तेच भाशेन सैतान दोन खुणायता देंवचाराक. तेच भाशेन जेजू खुणायता टू सिंबल्स बाळूक आनी त्याच भाशेन देवाची शेळी देवाचो मेंढरो. आनी त्याच भाशेन मोगाच्या बाबडीनो वस्तुरेक खुणायता दोन हे आवयक खुणायता दोन. देर आर टू सिंबल्स, द मदर, द वुमन, वस्तुरी आवय आनी आर्कपेट. तर मोगाच्या इश्टानो ही आमी समजुया, देवाचे वरवीं आमकां शिकयता आनी दाखयता की आंकवार मारिया जावन आसा आर्कपेट नव्या कराराची. आनी जेन्ना जेजू कुर्सार किडायलो आनी तो कुर्सार उमकळटालो, ताणें आपल्या प्रवाद्या जुवांवाक कितें म्हणलें काय? ताच्या कुशीन ताची आवय उबी आसली, नव्या कराराचे आर्कपेट जेजून जुवांक म्हणलें तिका घरा व्हर. आनी नव्या कराराच्या प्रवाद्यान जशें जेरेमियासान आर्कपेट व्हेल्ली, आतां जुवांव आर्कपेट नव्या कराराची आर्कपेट व्हरता, आपल्या घरांत दवरता. मागीर कितें जालें आमकां कांयच ताची खबर मेळना, जशें आदल्या कराराच्या आर्कपेटाची कांयच आमकां खबर मेळना. पूण आमी जाणोत मोगाच्या बाबडीनो, आमी जाणोत की आमी उगडास दवर ही आर्कपेट स्वर्गार आसा आनी आमकां देव हें दाखयता. आनी मोगाच्या बाबडीनो आनी एक गोश्ट आमी समजुचें की जेन्ना दावीद जो राजा जालो, रोखडोच तो देवाची आर्कपेट हाडूंक गेलो आनी जे पयस आसले थंयसर तो हाडूंक गेलो. आनी आमी जाणात दाविदाचो पूत नव्या कराराचो मेसियस जेजू जेन्ना तो स्वर्गार गेलो, ताणें आपल्या नव्या कराराची आर्कपेट हाडली आनी आपल्या कुशीन तिका बसयली. ही आमकां कशें कळटा काय? आमी जाणात मोगाच्या बाबडीनो, आंकवार मारिया देव न्हय. आमी देवाक बसता आंकवार मारीक बजोना. आनी जशें लातीन भाशेन 3 तरेचे मान दिवप आहा, देवाक आमी बसता लॅट्रिया. That is why in the Catholic Church we have latria, which is adoration. आनी आमी भाग्यवंतांक आमी मान दिता ताका आमी म्हणटा इन लॅटीन दुलिया. आनी तेच भाशेन मोगाच्या बाबडीनो आंकवार मारेक दुसऱ्या भाग्यवंता भाशेन न्हय, पूण तिका आमी उदीक मान दिता, जाका आमी लातीन भाशेन म्हणटा हायपर दुलिया. पूण इट इज नॉट लॅट्रिया, इट इज नॉट वर्शीप, इट इज वेनरेशन. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी हें उगडास दवरचें, जेन्ना सालमांव पातशाय आसलो तेन्ना आमी पळयता सालमांव पातशाय आपल्या आवयक कसो मान दिता. एक दीस ताची आवय ताका भेटूंक येता आनी उगडास दवर त्या काळार जी राणी आसली, राजाची पोती न्हय आसली, राजाची आवय आसली. शी वॉज द क्वीन मदर. आनी आमी पळयत जाल्यार जेन्ना बातशिबा सालमांवाची आवय येता ताका मेळूंक आनी ताका भेटूंक, बातशिबा जेन्ना दाविदाक भेटूंक येता ती आपली मान बागयता दावीद पातशाय जो तिचो पोती नासलो. पूण जेन्ना बातशिबा आपल्या पुताक मेळूंक येता, सालमांवाक मेळूंक येता, बातशिबाक सालमांव आपलो मान बागयता. आनी आमी जाणात जेन्ना सालमांवाक राजा केल्लो, कशें केल्लें? दाविदान म्हणलें यादनिकाक आपय, दाविदान म्हणलें म्हज्या फुडाऱ्यांक आपय. आनी ताणी कितें केलें? सालमांव पातशायाक एका गाडवार बसयलो आनी सगल्यांक परगोटलें, हो पळय दावीद राजाचो पूत जावन आसा राय इस्रायल पोरचेचो. आनी आमी जाणा जेजू जेन्ना आयलो, जेजून कितें केलें? जेजू गाडवार बसलो आनी सगळे पोरचीन भुरगोटलें, ओ जावन आसा राय दाविदाचो पूत, आमचो मेसियस, आमचो देव. आनी मोगाच्या बाबडीनो, तर आमी पळयता तेन्ना आमी जाणा की सालमांव जावन आसा एक सावडी जेजूची. आनी सालमांवान कितें केलें?
ताजें संपूर्णायेन जेजू करचो आसा. आनी सालमावान कितें जेन्ना आपली आवय ताचेशी आयली, सालमावन आपल्या आवयक मान बागोवन ताच्या कुशीन बसयली. ताच्या कुशीन बसयली आनी कुशीन बसयल्या उपरांत तिका सोदरेर बसयली. ही पुट ऑन द थ्रोन. आनी मोगाच्या बाबडीनो, त्याच भाशेन जेजू नवो दाविदाचो पूत, सालमाव पाचायचो संपूर्णाय, ताणी स्वर्गार गेल्या उपरांत आपल्या आवयक आपले कुशीन सोदरेर बसयली. आनी जेजू उगडाजोर, जेजू जोर देव, जेजू जोर नवो मान्ना, देवाचें जिविताचो उंडो, जेजू जोर देवाचें उतर, जेजू जोर नवो मुखेल यादनीक जो मेललो पूण पुनर्जीवन जालो, जाल्यार जे जातून ताका हे आर्क पेटान तो आयलो, ती जावन आसा ही नवी आर्क पेट, ताची आवय नव्या कोराराची आर्क पेट. आनी जोर आमी म्हणटा की आंकवार मारिया नव्या कोराराची आर्क पेट न्हूय, तशें जाल्यार आमी अशें म्हणटा की जेजू देव न्हूय. तशें जाल्यार आमी अशें म्हणटा जेजू नवो मान्ना न्हूय. तशें जाल्यार आमी अशें म्हणटा जेजू जिविताचो उडो न्हूय. तशें जाल्यार आमी अशें म्हणटा जेजू जिविताचें उतर न्हूय. पूण आमी उगडासोर आंकवार मरेक बसोना, आमी देवाक बसता. पूण आंकवार मरेक आमी मान दिता, आंकवार मरेची आमी विनोती मागता. कित्याक आनी कोणेय तुमकां जर कितें म्हणलें, भियेनाकात. गोरवान सांग, आंकवार मारिया म्हजी आवय, आंकवार मारिया म्हजी गोठाय, आनी आंकवार मारिया म्हजे पासत विनोती करता देवाचे सोदरे मुखार. ती जाणो केन्ना काना गांवांत थंयसर दाखा सोरो सोंपलो आनी कोणेच पळोवंक ना, तिणें पळयलें. आनी तूं तुजें जिवीत चलयता तेन्ना तुजे सगळे प्रश्न ती घेतली, आनी सगळे प्रश्न घेतल्या उपरांत ती सगळे प्रश्न मिटयतली आनी जी आपल्या पुताक सांगतली, पुता तांकां गरजो आसा. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माई, आमा बाप ह्या खातीर विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, बापाची, पुताची, पवित्र आत्म्याचे नांव.